जावच्या आमी खोली देवाची मनशा स्वयंभान आयिल्ल्या देवाच्या पुता आमचे मुखार उंड्या रुपान हाजीर आसलेल्या ह्या भोव साक्रामेंतान जेसू आज किरीत भाशेन आमकां भेट करूंक आयला. उंड्याच्या रुपान भोव साक्रामेंतान आसलेले जेसूक पयली सुवातेर ह्या वेळार आमचे मुखार आयला आमकां भेट दिवंक. तर आमची मान बागोवन सगळे काल्तिकायेन ह्या आमच्या दोनयाक आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करुया. गायन करुया गिताचो अंक R4 पेज नंबर 176. बापाच्या एकल्याच पुता सुर्गीच्या बोलीस राजा स्वर्गार्ता देवून आयलोय संसारान माटो घालाय. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. दादोशी बाबा मोदे जाता तो काडीस तुझे आंगासो तुझे सोशी मुरगोटा काळजा आमची. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. वैसोम्या नमस्कार आमी तुका करता कित्याक जायत्या देण्यांनी हो दीस तुवें आमकां दिलोय. कालच्या दिसाक आमच्या देसान एक निकाळ आयलो एलिसावाचो. जायत्यो बऱ्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडल्यो. तुजोच हात आसा म्हूण आमकां गमून आयले. जरी दुसऱ्यांनी जायते आपली फाट धाडायली तरी तुवें तुजे येवजणे प्रमाणे सोम्या ज्यो वस्तू घडून हाडल्यात त्यो घडून हाडल्यो. तुका दिनवास. तुका दिनवास ह्या सकाळच्या वेळा खातीर. गरमेचो वेळो पावस आमकां ना पूण कालच्या दिसाक घुसघुशीत पावस तुवें रोखयलोय सोम्या. आमची मनां आमची काळजां आमची कूड तोंड करूं. आमच्याच कर्तुबांक लागून ही गरमी आमी हाडल्या तरी आसतना सोम्या आमचे तूं काकलूत करताय. आमचे तुजो पावस देंवयताय. आमकां तूं सांबाळटाय
हे सगळ्या तुझ्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी म्हणटा बापा तुका आर्गां दिता तुझ्याच मोगान गायन करता आमचे तोंड उगडून ह्या वेळार दुनियाक ह्या दिसा खातीर दर एक घडलेली वस्तू खातीर आमचे सवें दाखयल्ल्या ताणें सभार देण्या खातीर त्याची चूक व्हडल्या थाळ्यान आमी दिनवासली. Tuka argadita tujas moga gayon kurta. स्वर्गीच्या देवा बापा अर्गान दिनवास तुका कालच्या दिसा तुवें आमकां बरो निकाल दिलो देखून आमचो कॅन्डिडेट आमच्या गांवचो भाव विराट्यो तुवें ताका जिखून हाडलो देखून अर्गान दिनवास तुका महिमा तुका. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस. Bapa tuka argadita tujas moga gayon kurta. Argadita tujas moga gayon kurta. Bapa tuka argadita tujas moga gayon kurta. Bapa tuka argadita tujas moga gayon kurta.
Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father, for all the blessings you bestow upon us. A very special day for having guided creations and the good results that have come about. The kindness there, Lord, we trust that everything moving forward will be according to your will. We thank you for the results of Captain Vidyadhara. We ask for abundant blessings in the name, lots of wisdom and understanding to take up new responsibilities, guiding and inspiring Lord, also the spiritual way that he takes forward. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Bapa Tuka Arganita Tujas Moga Gayan Kurta. God who is righteous according to the avatar of the Son. Tu am som agar matre, हम उसको कुछ निकाल दूँगा निकालना, तू यासना, तुझे वे अंतर सदा सकती, मारने हुए सोई करता, तो तुम्हें अंतर शिकेला, आर्गान विनिवासिता, हम चमारने हुए, दोनों निकाल दूँगा काफा करो, उसको एक अंश दोया ऐसा चांचे देता Arya Tukar University, Bhagwan Baba Kapita, Bapa Tuka Arganita Tujas Moga Gayan Kurta. Bapa Tuka Arganita Tujas Moga Gayan Kurta. Bapa Tuka Arganita Tujas Moga Gayan Kurta.
Tam, and Pati Rasta, we have done no always powerful, Simam, Fernandez, Oanto, Inside, Tataro, and Motivation Tataro, Tata Puri Puri, Vijay Puri Tata Monoidi, Tata Vijay Puri Puri, and I am going to be the Dunia, very appreciate, and Tata, Tata Puri, and akan dipanggil masuk dalam dan sebagainya. Argandi
ह्या वेळार आमी जेजूच्या काळजाचो तेस करुया. निखरीत भाशेन जेजून आमचे खातीर रगत वारयले, पुनूच जिवनपण आमकां दिलें. ह्याच देण्या खातीर ह्याच भोव पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूक आमी दिनवासूया. क्रिस्ताच्या आत्म्याक म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या नाणय म्हाका उदकान कळवळ्याच्या पवित्र कोश्टांनो म्हाका गोड करात. तूं बरें जेजू चितान म्हाका आयक, तुज्या गायनी वेगळो स्वरूप केदीस निर्मनाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सोशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या सासणाच्या सासणाक आमेन. म्हजे वाटेन आसा ती बऱ्या आनी नेटवाई काळजा जेजूच्या, दुलोबा 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 काळजा जेजूच्या, कोतावीन काळजा आंकवार मरीच्या. कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें, जा तूं आमचो मोग, जा तूं जा तूं आमचो मोग, 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 जावं तूं आमचो मोग, जावं तूं आमचें तारण. बऱ्या नेटवाय काळजा जेजूच्या, दुलोबा 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 काळजा जेजूच्या, कोताबीन काळजा आंकवार मरीच्या. कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें, जावं तो आमचो मोग, जावं तो आमचो मोग, जावं तो आमचो मोग, जा तूं 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 आमचो मोग, जावं आमचें तारण. बऱ्या नेटवाय काळजा जेजूच्या, दुलोबा 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 काळजा आंकवार मरीच्या. काळीज तुजें आयदन कोरपे,
कोण कालीज मोचे कोण तुझ्या काळजासारखी शांतलो शांतलो लांबी कायेचे कोण कालीज मोचे कोण कालीज मोचे कोण तुझ्या काळजासारखी शांतलो शांतलो लांबी कायेची Oči deva moni, deva rotan keli, egun smoga fami, amci mona sotosta, amci kalza murgota, amci dona ulastan, zoi 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 sorbe spora, amci mona sotosta, amci kalza murgota, amci dona ulastan.
उलासता सोय 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 सर्वेस्परा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा दिवं. माय मोगाचो युकार आयच्या मिसाच्या बलिदानात आज किरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेंत आमी देवाक दिन वाचता. आमचो भाव शोगन फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस संभ्रमता. देवा ताचेर आनी ताच्या सगळ्या वावराचेर आशिर्वाद घालून बरे भलायकेन ताका सांबाळूं आनी राखूं म्हूण ताचे खातीर मागतना किरीत भाशेन सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक आयच्या दिसाक जी आपलो जल्माचो दीस संभ्रमता तांचोय आमी गुरास करुया. देवाक आमी दिनवासूया. कालच्या दिसाक निकाड आयलो आनी आमचे जायते उमेदवार देवान वेंचून काडले. सगळ्यांक जांकां वेंचून काडल्यान तांकां उदीक आनी उदीक आमच्या देशा पासत तांणी वावरूंक बरें मन तांचें आसूं. उदीक आमच्या देशांत लोकांक स्वतंत्राय आसूं. बरे तरेन आमकां तांणी ह्या देशांत गवर्न करूंक बरे तरेन राज चलोवंक आनी सगळें बरेंपण आमकां फावो तें दिवंक तांचे खातीर मागतना आमकांय फिरगोसकारांक देवान उदीक जिवाड करूंक उदीक देवाक मानता तशें आमी जिवंक आमचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. पुनू जिवनपण जेसू आमकां भासायता तेन्ना नवें जिवीत आमकां तो फावो करता. आमच्या जिवितांत दूर दिसाक ह्या पुनू जिवनपणा खातीर वावरूंक तो आमकां उलो मारता. आमी जायते पावटी घोडेक शेळे मोडाय दाखयता तेन्ना आमकां आपल्या उतरांतल्यान जेसू जागयता तेन्ना उदीक आनी उदीक आमी भावार्थान तीर जावं आमचें पुनर्जिवनपण आमकां एका दिसाक जोडून घेवंक आमी दूर दिसाक ह्या संवसारांत जियेतना प्रयत्न करूंक आनी आमच्या पुनर्जिवनपणा खातीर बऱ्यो करण्यो आमी दिसा दिसपटी करूंक वावरूंक ह्या मिसांत आनी दूर दिसाक आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्यां उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बडबड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा किरीत भाशेन भाग्यून बोनिफास हो धर्मोध्यक्ष आनी रॉक्साकची हाचो उगडास करता. आपल्या बरोवपान किरीत भाशेन जेसू खातीर भावाड जिवो धरूंक ताणें आपलें रगत वारयलें. ह्याच भाग्यवंताची मजत आमकांय मागून घेवया. सर्वेस्परा आमच्या देवा भाग्यवंत बोनिफास तुजो रोग साक्षी तुजे मुखार आमचो शेकाय जावन आपणे दिल्ल्या खऱ्या भावार्थाचे शिकवणेन आपल्याच रोगताची मोर घालून ताणें साक्षी दिली. तोच भावार्थ धीरान उच्चारूंक आनी सगळ्या आमच्या कोरण्यांनी तो तिरायेन पाळूंक तुजे कृपेचें बोड आमकां दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत पावलोन तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेल्लें वाचप. जेजू क्रिस्ता सोवें आसा आनी आमकां भासायलां तें जिवीत परगटूंक देवाचे कुशे परमोणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्लो पावलू तिमोथाक आपल्या आपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबोन आसतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना
हांव देवाक आर्गां दितां म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितोल अंतस्करणान हांवूय ताची सेवा करतां. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बेजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बगोर गोठायेचो, मोगाचो आनी आपदमावणेचो. म्हणटूच आमच्या सुम्याचो गोवाय कसो उबो रावूंक लोजें नाका. वो हांव ताचो कैदी जालां म्हूण म्हजेय पासत तुवें लक्षचें न्हय. देवाचे पुदयेचेर पातयेवन शिवर्तमाना खातीर कोश्ट सोंसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शांती पावोवचे खातीर आनी आपली कृपेच्या देण्या पासत. ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावपाक आपयल्यांत. ही कृपा जेजू क्रिस्ता सोवें काळा आदीं आमकां दवरलेली आसा. पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो भस्म केलो आनी शिवर्तमाना वरवीं जिवीत आनी मरण पाकोशी केली. ह्या शिवर्तमानाचो परगटणार, धर्मदूत आनी शिकयणार देवान म्हाका नेमला. तेच पासत हांव हे कोश्ट भोगतां. तरूय हांवें विस्वास सांडूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास दवरला तें हांव जाणां आनी म्हाका दवरूंक दिलोलो थेवो तो दीस येपर्यंत सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतोरें. जबाब. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. परतून म्हणुया. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. स्वर्ग तुजें ठिकाण, तुंय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जबाब. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोठ लायलोले आसतात, जशे चाकोन्नीचे दोळे आपल्या गोरकान्नीच्या हाताचेर गोठ दवरलेले आसतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकूट करीसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. उडगार. सोमी म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सादुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जीवनपण ना म्हणटात. जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, मोजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायले फाटल्यान धरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसूत उत्पन्न करची. तो 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसूत नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय संसूत ना जाली. आनी तसोच तिसरो. ते जिन्सान 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले, पूण भुरगें बाळ जालें ना. सगल्याहून निमाणी बायलूय मेली. तो 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालोले म्हणटच पुनर्जीवनपणांत सगळीं नव्यान जिवन जातलीं तेन्ना
तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. जेसून परती पाडून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नोकरो देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. मेलोलांतली नव्यान जिवोवन जातूच दादले तश्यो बायलो लग्न जायनात, बोगोस सुर्गीच्या देवदूतां सारकीं जातात. मेलेल्यांच्या पुनर्जिवनपणा संबंदी पळोवया. अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोसेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार जिरकुटाची खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेलेल्यांचो न्हय बोगोर जिवी आसलेल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबू बिनू, आज आमी बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलेली चिटी वेलें वाचप घेतलां. कांय बरीं उतरां बागेवन पावलूची. हांवें तुजेर हात दवरले तेन्नाची कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. म्हणटूच तूं गोबाय दिवंक लोजे नाका. न्हय म्हूण तूं आपूण कोयदी जाला म्हूण तूं म्हजे पासत लोजे नाकाय. पूण देवाचे पदेचेर पातून शुभ वर्तमाना खातीर कोश्ट सुसून घे. बाबू हेंच आमच्या जिवितांत देव आमकां दिसपोटी दाखोवन करता. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाडूंक, तें दिसपोटी जिवंक आमकां आवगोडाय जायत्यो. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत लावंक आनी तें वेव्हारांत घालूंक जायते तरेकवार प्रश्न आमकां. पूण हे जिवितांत जियेता आसतना आमकां पुनर्जिवनपण तोच देव भासायता. सादुकी बाबू पुनर्जिवनपणाचेर विस्वास धरिनासले म्हणटूच ते जेजूशी आतां प्रश्न करतात आनी ताका एक किरीत भाशेन ते एक घोडणी घालतात. 7 भाव आनी तांची बायल मेली. जेजू काय बरें हे घोडणेक जाबाब दिता. तो म्हणटा, मेलेल्यांतली पुनर्जिवन जातात तेन्ना तुवें लग्न जायनात, न्हय म्हूण घोव बायल आसनात. सगळीं देवदूतां कशीं जियेतात आनी देवदूत कशें जिवंक पयले सुवातेर आमचें जिवीत सारकें आसूंक गरजेचें. देवदूत कशें जिवंक आमचें जिवीत नितळ निर्मळ आसूंक गरजेचें. देवदूत कशें जिवंक देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक गरजेचें. तेन्नाच की आमकां सगल्यांक पुनर्जिवनपण भासयलां तें फावो जातलें. अशे दिसाक जेजू म्हणटा, हांव मेलेल्यांचो न्हय बोगोर जिवी आसलेल्यांचो देव. आनी हो जिवी आसलेल्यांचो देव आमकां पुनर्जिवनपण भासयता तेन्ना आपूण मरून आमकां सगल्यांक हें पुनर्जिवनपण फावो करता. तर हें फावो केल्लें भासयल्लें पुनर्जिवनपण आमच्या जिवितांत दर दिसाक आमकां मेळूंक आमी प्रयत्न करूंक वावरुया. आमच्या जिवितांत येता ते कश्ट देवाच्या उतराचेर पातयेवन जिवया. आमच्या जिवितांत येतल्यो आडखड्यो देवाच्या उतराक आमी तीर रावया. आमच्या जिवितांत येतल्या सगल्या प्रश्नांक घुसपागोंदळाक देवाक आमी उबारुया आनी आमकां उदीक आनी उदीक बाबार्थान तीर कर. आमचो बाबार्थ उदीक खोलाय आनी आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां आसरो दी म्हूण ह्या मिसाचे भिटेन दर दिसाक खोतखोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C18 पेज नंबर 36. C18. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान
सोर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयल्ली ही देणी पवित्र कोर. बॉनिफास तुज्या भक्ताच्या तुज्या मोगान इतलें लासतालें काळीस तुज्या भक्ताचें काळीस तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोडान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या व्हड्यांचेर जोयत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अंतरेकून मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सूत आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बॉनिफास तुज्या रोग साक्षात जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय. अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड सुपून नायक परचोड आयताय. देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुसानी पुनोशिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. सोम्या संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांक त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांचे परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती तिचो पुती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बोल त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरोंडाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुगीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज समकायो तुशी कशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास समकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून इजिप्तान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरोवशेन अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या तांगडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजे येता राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटरी आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटे आमची काकूत देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटे आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा जेजूक आमच्या कालसांनी घेताना आमी गायन घेवया D21 पेज नंबर 58 D21 आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
Krzyżyk tu rauczycu, tu je klos, amco wiswas, tu amco wiswas. प्रार्थना। सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा बॉनिफास, तुझ्या बाग्युंत रोक साक्षाक तुझे सेवेन विस्वाशान कोश्टा मोरना जैतिवोन तुवें केलोय. आमी शेवलां त्या पवी जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान गोट आनी जैतिवंत कोर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांय लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये, चुचुरे कोर मोशे. हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवंशा पातकांच्या. सातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंसो. पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुज्या आत्माका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकूर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताची काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय. कात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या सरवसांची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें मुशिबेर तुका केल्यार तुजेर पातयो, पूण भियेता पातकांचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर व्हरतो तो उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव किरीत भाशेन आदारे बीस सिमा प्युरिफिकासांव हाचे खातीर मागुया. सायबणीच्या आसऱ्याकाल ह्या आमच्या भावाक आमी धरून किरीत भाशेन बिस्पाची मागणी तो घेतना उदीक सेवेचो उदीक मोगाचो दुसऱ्यांक पावतलो बिस्प जावंक ताचे खातीर मागुया. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळूं. उदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चिताय सा उसऱ्यामध्ये सुदैवान सुदवचो पुचे सु. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चिताय सा
उस्त्र्यामध्ये सदैव आणि सदैवचा पूज्य सो भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार शाश्वत आदराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोहोचताय सा उस्त्र्यामध्ये सदैव आणि सदैवचा पूज्य सो भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार भाग्यवंती मरे आदादी उदृष्टांक सांपडलेल्या मुजूत को रोस्कोत काडसांच्या माग खोजी पासून जा शरातीन देवाच्या मुनियाऱ्यांची विनोद को सोगल्या देवाक भेटलेल्या उस्त्र्यांपासून पावको तुजो आदार सोगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गरजा आणि दुखी कोतिनी प्रार्थुया सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काळ फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय रासूच चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. किरीत भाशेन पिडेवंता खातीर आमी मागणें करुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवान ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदन तुजेशी पावूं सोम्या आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो करून सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती अनुभव आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरीची ती निवारूंक आनी ह्या काळाची कुतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची झोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवून सदां काल तोगू मोगाळ माय आमचे ताय तूं राव गोसा काथा सदांच तूं पाव मोगाळ